नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभरची फकत अपडेटच न्ही जाल्यार गोंयभरच्या प्रश्नय आमी ह्या अपडेटी भितर डिस्कस करता. आनी आज आमचे बरोबर खास गेस्ट आसात आमच्या रिपोर्टरां बरोबर. पयलीं आसात डॉक्टर चित्रलेखा, जाणी हाजे पयलीं येवन ह्या दुयेंसा विशीं इन्फॉर्मेशन दिलां, एज्युकेट केलां. आमचे बरोबर आसात निराकार शिक्षण संस्थेचे प्रशांत बाब नायक. कारण शिक्षणाची गजाल आतां 15 तारखेक आयच्यान ऑनलायन एज्युकेशनाची गजाल नेट धरपा लागल्या. आमचे बरोबर आसात हेडगेवाराचे विलास सतरकर सर, वेलकम टू द शो. आनीक आमचे बरोबर आसात आमचे रिपोर्टर गोंयभरच्यान प्रशांत बाब आसा आमचे बरोबर. प्रशांत बाब, ऑनलायनाचो प्रयोग सुरू केलो आनी ते बी काणकोण सारक्या जाग्याचेर आज सुरू जावन एक 15शी उपरांत कितें दिसता? खूप बरो रिस्पॉन्स आमकां काणकोणा भितर आमच्या 3 जी इन्स्टिट्यूशन्स आसा आमची, SS सांगली हायर सेकंडरी स्कूल, निराकार विद्यालय आणि कुडल हायस्कूल. ह्यातल्या 2 कडेन आमी ऑलरेडी प्रयोग सुरू केला. सांगले भितर आमकां 100% कनेक्टिविटी मेळटा. भुरगे जो संपूर्ण तालुक्यांतल्यान येतात तरी आसतना एवरी स्टुडंट इज ट्रायिंग टू come to an area where there is connectivity and they are attending classes. Almost most of the subjects we have started. In Nirakar, we have started already. The attendance is around 75% to 80%. So, thuncho jo ki to barik problem asa taje khatir we are having a staff meeting immediately and trying to sort it out. Thodi kade आम्ही अशी बोलले प्रबोध, this is interesting that students claim that they don't have connectivity. And when our teachers check their status on WhatsApp, they are live till 12 o'clock, 12:31. Online bunking start झाला. Online bunking. Yeah. Also in higher secondary, I found everybody was attending science classes, but language classes around 5-7 students used to bunk. So there is bunking also going on that way. बट ओव्हरऑल म्हाका दिसता जो सरकारान जे ट्रेनिंग दिलें ताजो बरो फायदो आमी काणकोणांतल्यान सुरू केला. पण ऑन ग्राउंड ही सिस्टम कितली स्मूथ आसा आनी डिफिकल्टीज आसा काय कितें? डिफिकल्टीज भरपूर एज रिगार्ड्स टू खोतीगांव गांवडोंगरी एरिया वेर आय हॅव अ स्कूल, वी हॅव अ स्कूल देयर. The connectivity is hardly 50 to 60%. Okay. Then there is major problem of smartphones. Around 30% of the people do not have smartphones. And the rest, those who have smartphones, तांचो प्रॉब्लेम आसा तांचो तो बापाय कडेन उरता. सो मेनी अ टायम्स आयदर दे हॅव टू फॉरगो एंड भुरग्यां खातीर दवरची पडटा, ना जाल्यार वी हॅव टू स्टार्ट अवर क्लासेस एट 6 o'clock, 7 o'clock. असो प्रयोग आमी करपाक सोदतात. वी आर प्लॅनिंग टू स्टार्ट द ऑनलायन क्लासेस फ्रॉम 17th ओवर देयर. पण अशें भुरग्यांक कितें करपाचें, तांकां कनेक्टिविटी मेळना किंवा तांचे कडेन स्मार्टफोन ना. What are the options you are working on right now? I feel that what I would suggest through this, and also I am going to write to the Chief Secretary of Goa and the Education Director, that you allow us to function a class with 10 students with all the parameters of physical distancing and all that. We have opened the markets, we are moving freely. Then why restrain only classes? Class जर आम्ही घेवपाक शकले, out of a 40 class, if I call only 12 students with all the strict parameters, with तांचे टेम्परेचर चेक करपाचे, गन घेवन तांकां सॅनिटायझर्स दिवपाचे आणि मास्क बांदून, I don't think there is any problem. My teachers are insisting that we could start the classes this way. And तशे तरेन जर स्टार्ट केली, तो जर गव्हर्नमेंटान जर निर्णय घेतलो जर जायत, you split the classes. So धावेची समज जर तुम्ही कितें म्हणटात की जांकां कनेक्टिविटी मेळटा तांणी घरा कडेन रावन शिकचें, जांकां कनेक्टिविटी मेळना ते विथ सोशल डिस्टन्सिंग आनी सेफ्टी नॉर्म्स क्लासीक येवचें. सो तातूंतल्यान टिचरीकय शिकयतना मुखार कोण तरी आसा अशें दिसतलें, आनीक जांकां कनेक्टिविटी मेळना तेय स्कुलाक पावतले. सामकें एब्सोल्युटली आय फील दॅट शूड बी द विलास बाब, म्हाका मुद्दम विचारचें दिसता, एक आमी मुद्दम अशी शिक्षण संस्था घेतली जी काणकोण सारकी भागां भितर आसा, तुमी पणजे सारकी भागां भितर आसात. तुमचो अनुभव कितें आहा आनीक हे टिदींग इश्यूज आसात काय कितें, आनीक ते सॉल्व जावप शक्य आसा काय कितें? प्रशांत बाबान सांगला तें एक पयलीं हांव एग्री करता. म्हणजे तेणी जें म्हटलें की कांय भुरग्यांक हाडपाक आमकां परमिशन दिवचें, म्हणजे तें हांव फक्त तुजें एडिशन करता, फक्त हें न करता. म्हणजे
तांकां ऑनलायन मेळना तेंकां न करता ऑनलायन मेळटा तेंकां सुद्दां कशें आसा टीचर ऑनलायन हें सबस्टिट्यूशन आसूंक शकना टिचराक कारण टिचरा कडेन केन्नाय तरी फेस टू फेस जावपाक जाय हें आवश्यक आसा. पूण ऑनलायन आमी कशें केलां आमच्या स्कुलान आतां सादारण आमचे कडेन 760 सुमार स्ट्रेंथ आसा आनी आतां हे मिटिंगेचे पयलींच म्हाजी एक मिटींग आशिल्ली स्टाफा वांगडा तितून म्हाज्या अशें लक्षांत आयलें की सादारण 7-8 भुरगे अजून पर्यंत आमकां कनेक्ट जावपाचे उरल्या बाकी सगळेच भुरगे आमचे कनेक्ट जाल्या. काल आमी अशेंच प्रकारचो एक प्रायमरी प्रयोग केलो. प्रायमरीचो फर्स्ट टायम आमी प्रयोग केल्लो गुगल मिटाचो आणि सगळ्या क्लासी म्हणजे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आमी क्लास वायज वेगवेगळो टायम दिल्लो आणि सगळ्यो मिटींग जाल्यो आनी खूब बरो रिस्पॉन्स हो आमकां गुगल मिटाक मेळ्ळो. पूण आमी टिचिंगाची थोडीशी सिस्टम अशी केल्या की तशें पेरंट्स कामाक वयता अशें जर गृहीत धरलें आसत जाल्यार घरा कडेन दिसभर मोबायल आसना आनी तो दिसभर भुरग्यां कडेन पेरंट नासतना दिवचो असो आमचो आग्रह ना कारण प्रशांतनी सांगलें तें व्हडल्या भुरग्यां हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां कडेन आसता पूण स्कुलाच्या भुरग्यां कडेन नॉर्मली आसना. त्या खातीर ऑनलायन आनी ऑफलायन हेजें कॉम्बिनेशन केलां आमी म्हणजे ऑनलायन जर गुगल मीट घेवपाचें जाल्यार ती अर्ली मॉर्निंग घेवप किंवा ती संडे घेवप किंवा ती लेट इव्हनिंग घेवप म्हणजे आमी कितें केलें गुगल सर्वे सगळ्या भुरग्यांचो केलो गुगल फॉर्म धाडून आनी तितून पेरंटांची सजेशनां घेतली म्हणजे कितले पर्सेंट भुरग्यां कडेन हें आसा त्या गुगल सर्वेच्यान म्हाका जे 738 भुरग्यांनी म्हाजो गुगल सर्वे फॉर्म रिप्लाय केलो फक्त 20 भुरग्यां कडेन आतां आमच्या हेन्ना स्मार्टफोन ना त्याच्या खातीर आमी वर्कआउट करता म्हणजे कांय लोकां कडेन आमी उलयल्या की तुमी जुने किंवा दुसरे आमकां दिवचे म्हणून कांय फोन आनी ते 20 भुरग्यांकूय आमी कनेक्ट करतले फुडल्या आठवड्या भरान आमचे सगळे भुरगे कनेक्ट जातले. पूण ऑफलायन जो आसा मोड तो चड बरो आसा ऑनलायना पेक्षा म्हणजे ऑनलायन जायत कित्याक भुरगे फेस टू फेस दिसपाक जाय म्हणून टीचर्स घरा कडेन बसल्या कित्याक मना सारखी जायना पूण किती तरी जाता अशें म्हणटा तुमी. समथींग इज बेटर देन नथींग आनी तितून आमी सॅटिस्फायड जाले. येस दोतोर जॉईन जाले आमकां चित्रलेखा. दोतोर एक जो मुद्दम प्रश्न विचारचो दिसता बिकॉज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहात भुरग्यांक सगळ्यांक कनेक्टिविटी मेळना एट द सेम टायम जशी विलास बाबान म्हळें प्रशांत बाबान सांगलें देर आर टीथिंग इश्यूज. तुमी कितें दिसता की कांय भुरग्यांक स्कुलाक आपोवन जांकां कनेक्टिविटी मेळना तांकांच समजा स्कुलाक आपयलें वीथ सोशल डिस्टन्सींग नॉर्म्स बी जर आमी डिसायड केलें की कनेक्टिविटी मेळटा तांकां घरा रावूं दी कनेक्टिविटी मेळना त्या लोटाक स्कुलां जर आपयलो आनी तांकां जर वीथ नॉर्म्स जर शिकयलें टिचरीकय आपले दोळे मुखार कोण तरी बसलो असो दिसतलो. बट एक जर पालकांच्या मनां आज भंय आसा तो भुरग्यांक स्कुलाक धाडप काय कितें असो जर मॉडेल कितें तयार केलो इज इट सेफ आनी वर्केबल? See, at this stage when cases are rising, it is not feasible to do the social distancing. भुरग्यांक स्कुलान आपोवन करपाचें पॉसिबल ना. सो कितें आसा आतां जेन्ना इतल्यो केसीस वाडटा डेफिनेटली एट दीस स्टेज I would not advise them to go to the schools and start learning. What I can advise from my side would be is at this stage as a peak of the cases is definitely not but at the end, it is at the end of September धरत जाल्यार maybe गांवांतले जे लोक आसात सपोज धर गांवांत सपोज 40 भुरगीं आसा ती 40 भुरगीं तांकां एक्सेस ना they don't have access to the internet, they don't have access to the mobile phones. Then what they can do is एक 10 भुरगीं धरत 10 भुरगीं जाल्यार त्या 10 भुरग्यांक around 1 hour class, okay, and you call them and do social distancing and definitely teaching can be done. But एक point which you should always remember, Pramod, that bhurgi finally they are children, so you cannot ensure the social distancing which you advise for adults, that is 6 meters distance and suppose interval zalo जाल्यार definitely ती भुरगीं मऱ्यान वतली ती खेळपाक पळय. सो ते तुमी यू कॅनॉट मास्क सपोज मास्क घालूंक लागले ती मास्क सारकी कवर करची ना ती नाकाचे सारके कवरिंग ऑल दीस गायडलाइन्स डेफिनेटली चिल्ड्रन आर व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. प्रशांत बाबू डू यू थिंक दिस इज अ फिजिबल ऑप्शन की ती दोतोर म्हणटात की इवन 10 जाणांक जर आपोवपा पुरती जरी जाल्यार की सद्याची नंबर जो वाडटा तो जर पळयलो पालकांच्या मनांतलो जर भंय पळयलो जाल्यार वी नीड टू टेक इट स्लो. एट द सेम टायम आमचेर सिलेबसाचो प्रेशर आसा भुरगीं शिकतात काय ना ग्रास्पिंग जाता काय ना हो प्रेशर आसा. वॉट डू यू फील? I do agree what doctor has said now की आम्ही जेन्ना हो विचार आमचो 0, 15, 20, 50 पर्यंत आणि लिमिटेड आशिल्लो तेन्ना करूं येतालो पण आता कोरोना हॅज रीच एज फार एज गांवडोंगरी कर्वे. सो इट्स this idea is not immediate but at a later period when we subside the cases subside and we may be coming to 0 within next couple of months अशी एक आयडिया आशिल्ली. दुसरो एक म्हाका दिसता की
बोर्डा कडेन आमी उलयलात, बोर्डाचे जे ऑफिशियल्स आसा तांचे कडेन उलयला आमी की जो आमचो पोर्शन आसा तो पोर्शन एखादे रिड्यूस करचो पडटलो. समज जर आमकां मराठी भितर समज जर 20 धडे आसात जाल्यार आमकां 15 घेवन करचे पडटले, 14 घेवन करचे पडटले. सो बोर्ड ऑफ स्टडीज विल नीड टू मीट अँड फायंड आउट अ सोल्युशन ऑन दीस की बाबा आमी पोर्शन कितलो पर्यंत लिमिटेड दवरपाचो तो. बट दीस क्लॅरिटी वूड गेट बाय एंड ऑफ जून वेन द डिपार्टमेंट एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळटलें की कितली क्लासीस स्टार्ट जाल्यो, हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर अटेंडिंग, वेदर ह्यो क्लासीस सारक्यो जाता काय ना. बिकॉज वन थिंग इज दॅट क्लासीस जरी तुमी सुरू केल्यो, it is not that ki throughout the day you can conduct classes. Yeah. You may start it for 9th and 10th one day, 8th and 7th the other day. So you cannot cover the entire portion this way. This model will have to think also about reducing the विलास भाऊ, what do you feel? कारण पोर्शन सामके सगळ्यात सामको जो ब्रह्मराक्षस कसो फाटल्यान असतो तो पोर्शन. त्या आम्ही ऑलरेडी धाडला, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाकूय सजेशन धाडला आणि गोवा बोर्डाकूय सजेशन धाडला की थोडेशे कर्टेल करचे म्हणून. कितल्या पर्सेंटेजर अजून काय हे जावना, पूण ते आमी एक सजेशन धाडला आमचे. आणि ते प्रशांत भावन म्हणटा तशें ते फूल सिलेबस हे कवर जावंकूच शकना ह्या सगळ्या अशें जे ऑनलायन हितून आसा. कित्याक आतां आमी अशें आमचे रेग्युलर क्लास जे आसताले तेन्ना 7 ते 8 पिरियड दिसा आसताले. 8 पिरियड आसताले, एक जर पी इन ड्रॉइंग सोडलो आसत जाल्यार सादारण 7 पिरियडांचे सब्जेक्ट टिचिंगाचे जाताले. आणि आमी आतां ऑनलायन दिसाक 2 सब्जेक्ट किंवा 3 सब्जेक्ट करता. म्हणजे आमी जे आतां टायम टेबल केला दिसाक 2 किंवा 3 सब्जेक्ट आमी कवर करता. आणि त्या खातीर तशें सिलेबस कवर जावचें ना, त्या खातीर तो विचार आमकां करचोच पडटलो. म्हणजे आणि ऑलरेडी सुरू जाला, म्हणजे गोवा बोर्डाच्यानूय जशें आमकां पॉझिटिव्ह इंडिकेशन मेळ्ळा किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना हें जालें की ते पॉझिटिव्ह जावपाची शक्यता आसा. कळ्ळें. पूण सगळ्यात महत्वाचें दोतोरान म्हणटा तशें की क्लासीस आत्तांचे पॉझिटिव्ह, म्हणजे आमी फाटले फावट तुवें म्हाजी इंटरव्यू तेन्ना हांव म्हणटा की बेगिनात बेगीन क्लासीस सुरवाच्यो. तेन्ना गोंयची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. तेन्ना आमी ग्रीन झोनार आशिल्ले. तेन्ना आमी ग्रीन झोनार आशिल्ले आनी आमकां बरें दिसतालें, सगळें इजी दिसतालें. आज आमकांच कॉन्फिडन्स ना, मुळात म्हणजे आमी सगळ्या भुरग्यांक घेवंक शकताले काय कितें. पूण आमी एक केलें, कशें केलें की आमी पीटीएची एक मिटींग घेवन आतां जर फाल्यां आमकां थोडे सुद्दां भुरगे घेवन परमिशन दिलें आसत जाल्यार तेजी एक मॉडेलिटीज आमी सगळ्यो तयार करून दवरल्यो. गायडलायन्स कितें आसता, मागीर भुरगो घरांतल्यान भायर सरता पासून परत घरान वचसर कितें काळजी घेवपाची असो एक पीटीएचे 5 मेंबर आमचे टिचर्स 5 अशे 10 जाणांची कमिटी फॉर्म करून एक बरी बुकलेट तयार केली आमी, जी आमी भुरग्यांक धाडूं सोदता. म्हणजे द मोमेंट आमकां गव्हर्मेंटाकडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें स्कूल सुरू करप, म्हणजे इट मे बी 1/3 ऑर हाफ कितें स्ट्रेंथ, ती आमी बुकलेट भुरग्यांक धाडून तेजे प्रमाण करतले. ना विलास एक बरो मुद्दो काडलो, दोतोरान काडलो तो, की अल्टिमेटली ती भुरग्यां आमी घडये 9वेच्या 10वेच्या 11वी 12वीच्या भुरग्यांक घडये ते मातशी समजून नॉर्म्स फॉलो करतले, सोशल डिस्टन्सिंग पाळटले, मास्क घालून थ्रू आउट रावतले, अशी अपेक्षा दवरपाक शकतात. तातूंत भितरूय मातशी मस्तीपणां आसतली, तातूंतय ना. सो जो दोतोरान मुद्दो काडलो की ताज्याकी ल्हान जी भुरगीं आसात तांकां तर हे सोशल डिस्टन्सिंग आनी हें म्हणटा ती तांकां एक फ्रेंड मेळटकीर ते आमी जी मॉडेलिटीज केल्या तितून मागीर नो रिसेस किंवा टॉयलेटीन वयता आसतना एका टायमार 2च भुरगे धाडप. मागीर आमी कांय ट्रॉलीज हे केल्या आतां करपाक दिल्या, म्हणजे भुरग्यांक हात धुवपाक जे वॉश बेसिन्स आसा तेंच्या क्लासीन येतली वॉश बेसिन्स. म्हणजे भुरग्याच्या वॉशरूमान जर धाडले आसत आमी जाल्यार ते भुरगे थंय गजाली मारतले. सो इतले बारीक बारीक गजालीचेर विचार करचो पडटलो. प्रशांत, तुमकां दिसना हो डेंजर आसा म्हणून की भुरग्यांक अल्टिमेटली ती कितली सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करतली? डेंजर कित्याक सांगता न्ही, म्हणजे पयर जी गोवा बोर्डाची एक्झाम आशिल्ली तेन्ना हांव पणजी सेंटराक टीम लिडर आशिल्लो आनी सगळ्या सेंटराचेर हांव फिरतालो सकाळचो. सो आमकां इतले व्हॉलंटियर जोडचे पडटा, म्हणजे सादारण 200 मिटरचे जर पालक सोडटा आसत थंयच्यान प्रत्येक 10-15 मिटरचेर एक व्हॉलंटियर नाल्यार भुरगे कितें करता न्ही सहज गजाली मारपाक लागता. हो एक्सपिरियन्स हांव म्हाजो सांगता पयरचो, म्हणजे 10वी एक्झामीचो. मागीर ते व्हॉलंटियर तेंका याद करतले अरे सोशल डिस्टन्सिंग म्हणून, म्हणजे ते काम हेंका व्हॉलंटियर करचें पडटालें. आतां हें कशें केलें 10वीची एक्झाम लाडके इल्लेशे भुरगे आनी आमचे सगळ्यांचे टार्गेट आशिल्लें एसएससी एक्झाम बरी जावची म्हणून. जेन्ना स्कूल जर सुरू जालें आसत जाल्यार हो चड प्रॉब्लेम जातलो. स्ट्रेंथ आमकां सामकी मिनिमायज करची पडटा सुरवातीक. प्रशांत बाब, तुमकां कितें दिसता ऑन दीस फ्रंट की अल्टिमेटली भुरगे ते कितली म्हणून नॉर्म्स फॉलो करतले? ना हे पळय, फिजिकल डिस्टन्सिंग एज रिगार्ड्स टू भुरग्यां कडेन सामकेंच डिफिकल्ट जातलें म्हाका खबर आसा. पूण तरी आसतना जर एका क्लासींतले 12 भुरगे आयले देन आय थिंक वी शूड बी इन अ पोजिशन टू, ऑफकोर्स विलासाच्या स्कुलाक, विलास बाबाच्या स्कुलाक भुरगीं भरपूर नंबर. आमचे थंय एक क्लासी भितर मॅक्झिमम 45 भुरगे आसात, 40 आसात, 35 आसात अशे. सो 12 जर भुरगे आयले वी शूड बी इन अ पोजिशन टू मॅनेज. कित्याक थंय पर्यंत हाडून सोडपाची जबाबदारी तांच्या पालकांची आसतली स्कुला कडेन पर्यंत, आनी ताजे नंतर स्कुलाच्या कंपाउंडा भितर आयले की आमची आसतली.
or maybe that we send a Balarath to them and get them in the school. कितले ना म्हणले तरी असताना भुरग्यांकडेन हे सगळे पॅरामिटर्स जे आसा पळय ह्या वेळार कशें वागपाचे आनी कशें रावपाचे ते इट वूड बी डिफिकल्ट. प्रमोद बाब आनी एक गजाल सांगता सामकी ही एक वेगळी गजाल आमकां समजून आयली. भुरग्यांक कितें जातालें मे म्हयनो सुसेगाद उठपाक मेळटाले 11-12 बिराक सकाळ फुडें. आतां जुनाक शाळा सुरू जालो ना, भुरगे सामके सुसेगाद. आमकां कितले पालकांनी कंप्लेन आयलात की भुरगो सकाळ फुडें 10-11-12 पर्यंत न्हिदून रावता म्हण. सो वी हॅड अ मिटींग. नाव वी आर स्टार्टिंग ऑनलायन असेंब्ली सकाळ फुडें बाय 7:50 to 8:10 एक 20 मिनटाची असेंब्ली करता तांकां. सी पण ह्यो एक जर सुमी जर तश्यो जडल्यो आनी एक 2 म्हयने उरलो तूं ऑगस्टाक सप्टेंबराक इस्कॉल स्टार्ट जाले त्या वेळाचेर इट वूड बी व्हेरी डिफिकल्ट की तांकां भुरग्यांक सकाळ फुडें उठून शाळेक येवपाक. एक म्हयनो उरताले ते बरें जातालें, पण आतां जर ही सामकी जडली तांकां जाल्यार सामके त्रास जातले. सो वी आर स्टार्टिंग अ ऑनलायन असेंब्ली from within this couple of days so that students are wake up in the morning at 7:30. म्हाका दिसता तुम्ही सांगता त्यो जर एक एक गजाली जर आयकल्यो जाल्यार यू आर स्टार्टेड सामके रिइन्व्हेंटिंग एवरी सिस्टम इन द स्कूल की घरा कडच्यान भुरग्याक कशी शिस्त लावपाची. म्हाका मातशें एड करपाक तितून आमी एड करता म्हणजे फाल्यांच्यान आमची क्लास सुरू जाता. आता 21 तारखेक जो योगा डे येवपाचो आसा. आमी वर्सा कितें करताले की स्कूल रिओपन जाल्या बरोबर योगा डे पर्यंत एवरी डे असेंब्लीक भुरग्यांक योगा करून घेताले. सो फाल्यांच्यान आमचो पीई टीचर हे योगा करून घेतलो सकाळी 7:30 ते 8 म्हणजे प्रशांत बाबान जशें सांगला तशें. आनी संडे आमी ताचें मोठें हें करता म्हणजे सगळ्या भुरग्यांनी एकाच टायमार 1 तासाचो योगा योगा इंटरनॅशनल योगा डेचें सेलिब्रेशन जें आसता तें आमी करपाचें ठरयलें. सो तेजी सुरवात फाल्यांच्यान आमची जाता म्हणजे फाल्यां सकाळी 7:30 ते 8 सगळे भुरगे ऑनलायन येवचे. हेच्या खातीर आमचो म्हणजे आतां जी हांवें तुमकां म्हणलें स्टाफ मिटींग येतना सगळ्या स्टाफाक इन्स्ट्रक्शन दिलें की आतां तुमी ऑलरेडी भुरग्यांक इन्स्ट्रक्शन दिया आनी थोड्या वेळान लिंक धाडटले आमी. आनी ते हें लिंक ओपन करून म्हणजे पी टीचर आमचो प्रत्यक्ष एक्सेस करतलो आनी ताका सगळ्यांनी फॉलो करप थंयच्यान तो इन्स्ट्रक्शन दितलो. अशा प्रकारचे एक नवीन प्रयोग आमी फाल्यांच्यान करता. कितें तरी करून भुरग्यांक ऑनलायन दवरपा जाय आनी मातशें लक्ष आसपाय भुरग्यांचें. डॉक्टर चित्रलेखा आमचे दोतोर तुमी कितें सांगपाक सोदतात पालकाक सद्या, कारण एक पालक मेळटा सगळ्यांच्याच मनां एक भंय आहा की कितें करपाचें आनी आतां जर थंडी बिंडी जाली जाल्यार कशें करना. कारण युजली आमी स्कुलाक जेन्ना भुरगीं वतात तेन्ना कोण तरी थंडी घेवन घरा येता आनी तातूंतल्यान मागीर ती थंडी स्प्रेड जाता. तुमचें आज लोकांक सजेशन कितें, कारण देर इज लॉट ऑफ पॅनीक इन द सोसायटी. सिंपल थिंग कितें, ही सादी थंडी न्ही, ही सादी जी थंडी जे सिम्पटम्स येताले आतां स्टील आतां कितें आसा बिकॉज देर इज अ पॅन्डेमिक देर इज लॉट ऑफ कितें आतां इवन असिम्पटोमॅटीक पेशंट मेळपाक लागले. सो इवन this patient has classical presentation, fever with weakness, there's a generalized weakness, कळ्ळें, ताका sore throat जाता, खोकली येता. But most important, people should remember that it is fever with generalized weakness. So if these symptoms are there, probably I think आता because of the pandemic season, आता problem कितें जाला प्रमोद बाब की आता डेंग्यूचो सीझन सुरू जाला. लोक भिवन जोर आयलो म्हणून म्हजे कडेन येतात आनी कोविड म्हणटात, पण पयले आता डेंग्यू पॉझिटिव्ह असता. सो ह्या सिझनान जेन्ना डेंगी, मलेरिया आनी थंडी हे ऑल्सो केसीस आर गोइंग टू रायज. म्हज्या मतान इफ म्हाका विचारलें खंयचोय जोर आसत लोतोरा म्हऱ्यान वचून एटलिस्ट तपासून घेवचें. आनी प्रिफरेबली वॉट आय वूड एडवाइज इज all the PHCs should have testing facilities, because if the PHCs, if any fever patient goes to the PHCs and does the COVID testing, then probably भुरग्यांचे parents or even any other general person भंय उरचो ना. दुसरी गोष्ट म्हळ्यार rather than भंय, people should start taking precautions, which I'm not seeing. Unfortunately, we have done so much of mass media communication with the public. There has been a lot of panic regarding COVID. The lockdown was for us to prepare ourselves for the next rise in cases. But people assume that lockdown is to be just a restriction to stay at home so that the corona will disappear. But आता कितें आसा, now when cases are rising, we can't just do lockdown for every small reason. We have to be prepared for a rapid rise in cases. आता केसीस कमी कश्यो जातल्यो जेन्ना आमी रेस्ट्रिक्शन्स आनी वी फॉलो द नॉर्म्स. हांव अजुनूय पळयता पेशंट रस्त्यार भोंवतात आनी दुसरे म्हळ्यार मास्क घालना. लोकां कडेन उलोवपाक गेले जाल्यार मास्क सकयल काडून उलयतात आनी नाकाच्या वयर मास्क वचना. ती नवीन स्टायल पळयला हांवें, नाकाच्या सकयल मास्क दवरतात, तातूंतल्यान कितें साध्य जाता म्हाका खबर ना.
ते जायना, ते जस्ट मास्क घालपाक जाय म्हणून घालतात. सो हे सगळे सेटल जर करना पेशंट कमी कशे जातले, पेशंट वाडत वतले. सो पेरंट्साचो भंय आसा, एज लॉंग एज जर इवन स्कूल जर सुरू जावपाचे प्लॅनिंग असले जाल्यार सुद्धा पेरंट्साच्या मनान भंय आसतलोच. दुसरें डेफिनेटली भुरगे घरच्यान क्लासान रिस्क ऑफ ट्रान्समिशन स्टील रिमेन्स इन दीस रॅपीड रायज ऑफ केसीस. हो पीक जो आसा आनी पावसाचो सीझन आसा, आय वूड डेफिनेटली नॉट एडवायज फॉर अ मीटिंग ऑफ 30-40 स्टुडंट्स. तुम्ही म्हणतात की जो मेरेन पावस आसा तो मेरेन आमी असले अटेम्प्ट करची न्ही, जे शक्य आहा तितलेंच करचें आनी सेफ रावचें. आणि और येस डेफिनेटली, कित्याक आतां आमकां प्रमोद बाब, आता एट द एंड ऑफ जून यू हॅव टू एक्सपेक्ट 1000 केसेस इन गोवा, बिकॉज आता अजून पर्यंत 500 जाले. नेक्स्ट 15 days डेफिनेटली 1000 केसेस क्रॉस जातल्यो. सो अशा परिस्थितीन स्टुडंट्साचे टीचिंग, सम टीचिंग कॅन बी डन ऑनलाईन, सम टीचिंग कॅन बी डन थ्रू करस्पॉन्डन्स कोर्सेस. सो देर इज अ वे फॉर इट. Even if we delay certain part of studies for few months, nothing is going to happen. Yeah, you are saying it is more advisable than the situation we are into right now. Before I let Prashant Bab and Vilas Bab go, Prashant Bab, on a scale of 10, online जी परिस्थिती आसा सध्या, how much are you satisfied? On a scale of 10, कितले सातिस्वेत आसात? एक 6 गुण दिवं येता म्हाज्यान. ऑनलायन जे चलता पळय 10चे भितर 6 गुण माझ्या काणकोण सारख्या वाठाराक. हायर सेकंडरी लेवलाचेर इट इज अराउंड 8 गुण, पण हायस्कूल लेवलाचेर 6 गुण पर्यंत 6 आय थिंक द स्कोर वुड बी अराउंड. हायस्कूल लेवलाचेर प्रायमरी धरून तुम्ही 6 दितात? ना, प्रायमरी धरलेत ना अजून. प्रायमरी वी हॅव नॉट स्टार्टेड एज इट, बिकॉज तो भुरग्यां प्रायमरी भुरग्यां कडेन मोबायल दितगीर देर आर लॉट ऑफ सामको त्रास जातलो आमकां. प्रायमरी आमी लेटर स्टेजीस दवरला. दो वी हॅड अ मिटींग ऑफ प्रायमरी टिचर्स, वी हॅव गिवन देम ट्रेनिंग, वी हॅव एडवाइज देम, बट ते एक नेक्स्ट स्टेजी भितर जातले. प्रमोद, म्हाका आनी 2 गजाली सांगपाक. एक म्हणल्यार कोणाकय बसून पगार खाता पळय ताजी एक मनाक खंत दिसपा जाय. आनी म्हाका दिसता की सरकारी ऑफिसा भितर खूब ना अशें चलता, पण म्हाका दिसता की प्रत्येक टिचरा दिसपा जाय की जो पगार आपल्याक मेळटा ताजे वर्थ आपल्यान करपाकूच जाय. हे जेन्ना आमच्या मिटिंगे उलयले आनी मुखाल्लो निर्णय हांव सांगता तुका की माय एंटायर टीचिंग स्टाफ इज रेडी टू फॉरगो दिवाळी वेकेशन. आमकां दिवाळीचे 22 दीस नाकात. हाजे नंतरचो प्रत्येक आयतार नाका तांकां. चवथीचे आनी क्रिसमसाचे वेकेशन थोडे कमी केल्या जाता तांकां. सो दॅट समज जर आमी ऑगस्ट पर्यंत 30 तारीख 90 दीस शाळा चुकयली, सो 90तले ऍटलिस्ट 45 ते 50 दीस कशे भरून काडटले आमी, हाजो विचार आमी केला. आनी ताका लागून ऑक्टोबरात दिवाळी वेकेशन जे 22 दिसाचे अवर टीचर्स हॅव एग्रीड की आमकां 22 दीस फुल, नो वेकेशन, नो संडेज, नो हॉलिडेज. वील वर्क फुल टाइम सो दॅट आमच्या भुरग्यांचे शिकोवप. तुम्ही म्हणतात की अशें केल्यारच मॅक्झिमम पोर्शन कव्हर जावपाक शकतले आनी भुरग्यां म्हऱ्याक टीचर पावपाक शकतले. एब्सोल्युटली, अदरवायज देर इज नो वे बाय दीस पिसमील टीचिंग, बाय हे आपले हातूंतल्यान ऑनलायन टीचिंग. इट इज व्हेरी पिसमील. आनी म्हाका दिसना की वी वूड बी इन अ पोझिशन की अर्दो सुद्दां पोर्शन कंप्लीट जातलो म्हण हातूंतल्यान. सो कित्याक पळय, घरा कडेन एकूच मोबायल उरता आनी घरा कडेन जर 2-3 भुरगीं उरलीं जर जायत, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. It is practically not possible. असं घेवचं पडटा. सो हे सगळे प्रक्रियेनंतर आमचे हो निर्णय झाला की आमचे टीचर्स विल फुल टाइम विल वर्क फॉर दॅट्स व्हेरी व्हेरी हार्टनिंग आणि बरें दिसलें आयकून. विलास बाब, 10तली कितले मार्क दितले? तुम्ही टीचर म्हणटकीर म्हाका असली प्रश्न विचारपाक बरो दिसता. 10तली कितली मार्क? सद्याक जी सिस्टम तुम्ही सेटअप केल्या ऑनलायनाची, तुम्ही एज हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन तुमची मार्क कितले? साधारण 8 ते 9 दिता हांव. हांवूय तितले दितात. हय, कित्याक आमी तितलें खूब सिस्टमॅटीक केला तें. म्हणजे आमी एवरी डे न्ही आमचे 2-2 दिसांनी एटेंडन्स आसता, तो पॅडलेटाचेर धाडटा. आनी जर भुरगो रिस्पॉन्ड केलो ना जाल्यार आमी इमिजिएटली फोन करता. म्हणजे तो जो सिस्टम जी आमची लागल्या, सिस्टम वर्क्स व्हेरी फायन म्हणून हांव दिता इतले मार्क्स. आनी प्रायमरीचे काय सांगता न्ही, प्रायमरीची आमी कालची मिटींग जी आशिल्ली पळय, दॅट वॉज अलॉंग विथ पेरंट्स. आनी पेरंट्सांचो जो पॉझिटिव्ह सपोर्ट हांवें पळयलो, म्हणजे कशें आतां पेरंट्स ऑल्सो आर अवेर की आतां स्कूल आनी हायस्कूल सुरू जावंक शकता कदाचित, प्रायमरी काय इतले बेगीन सुरू जायना. आनी हांवें पेरंटा कडेन उलयतना तेच सांगलें, म्हणजे सगळे मिटिंगाक हांव थोडो वेळ अटेंड केल्ल्यो. आनी तेन्ना हांव पेरंटांक हेच अपील केलें की आमी जो प्रयत्न करता तितून पालकांचें सहकार्य चड आवश्यक आसा. म्हणजे आमी जर कितें धाडलें आसत, म्हणजे वर्कशीट धाडली आसत, ते भुरग्यांनी केली काय ना, आनी तेजी डिफिकल्टी सॉल्व करपाक पालकान बरोबर बसचें. अशा प्रकारचो पेरंटांचो रोल जो आसा
तो वाडला हे सगळ्यातून हय त्या बरोबर खातीर हांव 8 ते 9 मार्क्स दिता. पूण प्रशांत बाबान सांगलां तें म्हाका मान्य आसा. म्हणजे हांवूच अशें टिचरां कडेन उलयलो, म्हणजे बरेच टिचरां कडेन, फक्त आमच्या स्कुलांचे न्ही. हांव जेन्ना ऑनलायन ट्रेनिंग घेतालो तेन्ना आनी म्हाका एक पॉझिटिव्हनेस हो टिचरांचो दिसलो पळय. ते टिचर हे सगळे आज गोंयचे तयार आसा की बाबा आमकां सुटी कमी जाल्या जाता पूण आमी भुरग्यांचो हेचो आसा. आनी खुबशे टिचरांचो हांवें पळयला खूब टायम काडटा. म्हणजे हांव सांगता फॉर एक्झाम्पल आमच्या एका टिचरीन आज 25 फिलिंदमॅक्स काडून जाले. आतां 25 फिलिंदमॅक्स तिका टायप करपाक कितलो टायम गेला आसतलो. अदरवायज क्लासीन तिका इतलें करचें पडना तें. या हांव दोतोराक लास्ट एकच प्रश्न विचारता, देन आय कॅन लेट ऑल 3 ऑफ यू गो, देन आय कॅन मूव ऑन टू माय रिपोर्टर्स. बट दोतोर, एक जो पालकांक सामको भंय दिसता सद्या, म्हळ्यार एक तकलें आसता आमच्या की भुरगो स्क्रिनी मुखार बसलो आनी तो सामको एटेंटीव जावन ती स्क्रीन पळोवपाक लागलो जाल्यार ताच्या दोळ्याचेर परिणाम जातलो, मेंदवाचेर परिणाम जातलो. आनी इतले दीस आमी भुरग्यां फाटल्यान लागताले बोवाळ मारीत की मोबायल पळयनाका, टीव्ही चड पळयनाका. आनी फाटले एक 15 दीस जाले सगळे पेरंट्स सांगतात सारको मोबायल पळय, सारको लॅपटॉप पळय, सारको टीव्ही पळय. सो देर इज बीन अ शिफ्ट इन हाऊस होल्ड्स की फ्रॉम मोबायला हात लायनाका तूं सारको हात लाय आनी सामको लक्ष दिवन हात लाय. सो हाव इज दॅट व्हेरी फ्रँकली कीपिंग द लायटर नोट असायड, भुरग्याचे दोळ्याचेर मेंदवाचेर कितलो परिणाम जावपाक शकता आनी जावपाक शकता काय कितें? Actually, yes, we always used to preach that mobiles are bad for eyes. So आता कितें आसा, जेन्ना ऑनलायन लर्निंग आतां मोबायलाच्यान परिस्थिती अशी जाल्या की मोबायल वापरचोच पडटा. हांव पालकांक कितें एडवायस दिवंक शकता की कीप मोबायल एट अ डिस्टन्स ऑफ अराउंड 30 सेंटीमीटर्स. 30 सेंटीमीटर डिस्टन्साचेर मोबायल दवरपाचो. वन. सेकंड थिंग इज पोझिशन अँड पॉस्चर ऑफ द चायल्ड. लोक थोडे सोफाचेर न्हिदून व्हिडिओ पळयतात, थोडे सो पोझिशन ऑफ द चायल्ड, बिकॉज खुबशीं भुरगीं येता विथ नेक पेन, मान दुखता म्हणून येतात, पण पयला तांचे पोझिशन ऑफ द नेक सारकी नासता. एक प्रॉपर स्टूल विथ अ टेबल. आणि तिसरी गोष्ट म्हळ्यार इफ टीचर्स क्लास घेतात, दॅट इज एट अ टायम कोणी मोबायल अराउंड 30 मिनिट्स पळोवंक शकता. सो मोबायलाचेर कितें व्हिडिओज कितें पळयतले जाल्यार 30 मिनिट्स. सो मोर देन 30 मिनिट्स कितें जाता की दोळ्याचेर स्ट्रेन येता. सो भुरग्यांक आय फटीग जावंक शकता, डबल विजन जावंक शकता, हेडेक जावंक शकता. सो ती रिस्क उरता. डेफिनेटली मोबायल इज ऑल्सो फुल ऑफ रेडिएशन. सो भुरग्यांक एक्सपोजर टू रेडिएशन ऑल्सो हेज टू बी मिनिमाइज. सो उपाय कितें? एक म्हळ्यार इफ दे आर कंडक्टिंग क्लासेस, देर हेज टू बी डेफिनेटली अ गॅप ऑफ हाफ एन आवर टू 1 hour बिटवीन द क्लासेस. कंटिन्युअस क्लासेस दवरल्यार भुरग्यांचे आय स्ट्रेन जावन हेडेक जावपाक शकता. आनी डेफिनेटली हे कंटिन्यू जातले. दुसरी गोष्ट म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन, बिकॉज भुरगीं आतां कितें घरा आसता, सो सुशेगाद आसता. सो डिस्ट्रॅक्शन जावपाचे चान्सीस खूब आसता. बाकीचे व्हिडिओज पळोवपाचे चान्सीस खूब आसता. सो पेरंट्स ऑल्सो लक्ष दिवचें पडटा की वेदर ते खरेंच ते क्लासीस अटेंड करता की आनी कितें गेम्स खेळटा. सो mental health of the children also will have to be looked after when they are doing mobile these classes. But advantage is there, definitely. It can be made innovative. Teaching can be made innovative, so students can still learn better with online teaching. हो ऑनलायन एज्युकेशनाचो प्रश्न आमी हांगाच थांबयतात. म्हाका दिसता विशय गंभीर आसा आनी प्रत्येकाच्या घरांतलो प्रश्न. सो आमी जशे दीस वतात तशें चडांत चड इन्फॉर्मेशन हाजे विशीं तुमचे मरे हाडत रावतले. थँक्स अ लॉट प्रशांत बाब, विलास बाब. अशेच एक्सपिरियन्सीस शेअर करत रावया सो दॅट एवरीबडी नोज वॉट समबडी एल्स इज डुईंग अँड वी ऑल शेअर द बेस्ट प्रॅक्टिसीस ऑफ ईच अदर. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.